मोगाच्या वीक्षकांनो, दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या ह्या एका विशेष कार्यक्रमाक तुमकां हांव मोगाचो येवकार आशेतां. वय मोगाचेनो सप्टेंबर म्हयनो म्हणटाना आमच्या काळजा मनाक वर्ती दादोसकाय आमकां भोगता आनी प्रत्येक सावन आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक हे सप्टेंबर म्हयन्यांत वर्ता संभ्रमाचो दीस तो जावन आसा मोती फेस्ताचो दीस. हे मोती फेस्त न्हय केवल आमच्या धार्मीक आचरणाक संबंद जाल्ले, बदलाक आमच्या सांस्कृतीक आनी तशेंच आमच्या ह्या धरणीच्या एका परिगतेक निसर्गाक संबंद जाल्ले ते फेस्त म्हूण सांगच्या ती कांयच दुबाव ना. देखून आज ह्या मोती फेस्ता विशयांत आमी इल्लेशे चडीत जाणा जावचे खातीर आनी ह्या फेस्ताच्या अस्मिताये विशयांत, उगमा विशयांत आनी ह्या फेस्ताच्या एक आचरणा विशयांत विशेष रितीर आमचे संगी एक संवाद चलोवचे खातीर परत आज आमच्या स्टुडियोंत हांगासर हजर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक. मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक आमच्या ह्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलांत तांणी ताची माहेत आनी जाणवाय तांणी वांटल्या आनी आज प्रत्येक जावन मोती फेस्ता विशयांत एक विशेष कार्यक्रम आज तुमचे मुखार सादर करूंक ते आमचे संगी हांगासर हजर आसात. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी आमी मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां आमी मोगाचो येवकार आशेवया. फादर, परत तुमकां ह्या एका विशेष कार्यक्रमाक आमच्या स्टुडियोक सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी हांव तुमकां स्वागत करतां आनी हांव तुमकां सर्व बरें मागता. ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ल्याक आमी तुमकां पयल्यान पयले देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. फादर, आज हांवें येदोळूच कळयलें आयचो विशय जावन आसा मोती फेस्त. मोती फेस्त म्हणटाना आमच्या काळजा मनाक कितेंगी एक संतोशाची लारां थंयसर उदेतात. सगळ्यारी पांचवी सृश्टी, सोबीत फुलां आनी खंयसर पळयल्यार एक बारी थंडायेचो आल्हादायक आमी एक भोव सोबीत हवो म्हूण आमी सांगता. इतलें पुरो आसतना ह्या असल्या एका परिगतेंत मोती फेस्ताचे संभ्रमाचे कार्य आचरण आमी सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आरंभ करता. पूण हे मोती फेस्त म्हणलो शब्द खंय तो आयलो? मोती म्हळ्यार कितें फादर? ताचे प्रशी पयले सप्टेंबराचे 8 तारखेर संवसारभर कथोलीक लोक सायबिणीच्या जल्माची परब करतात. आतां सायबिणीचो जल्म खंयचे तारखेर जालो तें आमी जाणा, पूण एक तें थारायल्लें आसा आमचे धर्मसभेन इगर्जेन 8 तारखेर जाता. ते मागीर आतां गोंयांत आनी कोंकणी लोकां मदें सायबिणीच्या जल्माची परब मोती सायबिणीचें फेस्त म्हणल्यार नांवान फामाद जालां. तर मोंती म्हणल्यार हें उतर पोर्तुगेज भाशेंतलें मोंते. मोंते म्हणल्यार दोंगर. पणजे येताना म्हापसा वेताना वाटेर एक तुमकां दोंगर मेळटा आनी थंयसर कापुचिनाचें इस्कॉल आनी तांची फ्रायरी आसा. ताका लोक म्हणटा त्या वाठाराक मोंतेगिरी. मोंते पोर्तुगेज उतर, गिरी आमचे भारतीय मुळाचे दोंगर, ते मोतेगिरी म्हणटात. खंय तरी मडगांव सरकारी आस्पत्र आसा, ती आतां दुसऱ्या जाग्यार गेला, पूण आदले ताका हॉस्पिशियो म्हणटात म्हळ्यार हॉस्पिटल. ताज्या फाटल्यान दोंगरा लोक म्हणटा हांव मोतीर वेतां. मोतीर म्हळ्यार दोंगरार वेतां. खंय उंच सुवात आसा पळया ताका लोक मोतीर म्हणटात, म्हळ्यार पोर्तुगेज मुळाचें तें उतर. आतां मोती सायबीण म्हणल्यार कितें? मोती सायबीण म्हणल्यार दोंगराची सायबीण. आतां हें उतर कशें आयलें म्हणल्यार पोर्तुगेजांनी आल्फोन्सो आल्बुकेर्क तांचो सेनाधिपती पोर्तुगेज सैन्याचो, ताणें गोंय 1510 वर्सा नोव्हेंबराचे 20 आनी 5 तारखेर जिखून घेतलें. त्याच वर्सा पयले फेब्रुवारींत ताणें प्रयत्न केलें, पूण ताका आदिलशान धांवडायलो. परत्यान ताणें जिखून घेतलें. आल्फोन्स आल्बुकेर्कान सायबिणीक एक आंगवण केल्ली. तो म्हणटा त्या वेळार प्रवास कसो? दर्यांतल्यान. आनी दर्यांतल्यान कसो? पोर्तुगाला थावन आफ्रिका खंडाच्या भोंवार येवन मागीर असो वयर येवन मागीर गोंया येवंक जाय म्हणून लांब प्रवास.
वाटेर कितेंय जावं येता. आनी ताणें हें मागणें केलें सायबिणी कडेन सुरक्षीत आपणाक पावूंक जाय. आनी तें जाल्ल्याक ताणें एक ऑर्डर काडलें गोंयांत दोंगराचेर एक इगर्ज बांदूं. कित्याक आदल्या काळार उंच जाग्यार एक इगर्ज बांदची एक परंपरा आसली. तें ताणें तें बांदलें, तें कोपेल तें बांदलें. आनी तें आजून आसा. कोपेल म्हळ्यार ल्हान ना, तें बरें व्हडलें आसा. परतें परतें तें सारकें केलां तें आसा. आनी ताका आ लेडी ऑफ माउंट तें आतां इंग्लिशीन कोंकणी सांगलें जाल्यार दोंगरावेली सायबीण म्हळ्यार मोती सायबीण हें नांव पडलें. देखून त्या फेस्ताकूय कित्याक पयलो लोक क्रिस्तांव जाल्लो थंय न्हय, आतांच्या पोरन्या गोंयांत थंय पयलो क्रिस्तांव लोक जाल्लो. थंय ह्या फेस्ताची सुरवात ह्या नांवान जाली. ह्या नांवान आतां ती फुलां हाडचें हांव मागीर सांगतां तें हाड कशें जालें म्हणून. पूण ते त्या कोपेलाक दोंगराची सायबीण म्हूण नांव पडलेल्यान मोती सायबिणीचें कोपेल म्हूण नांव पडलें. आनी तें जालें. आनी मागीर ती फिरगत जी जाली त्या वेळार लोक चड आसला ती फिरगत जाली. तें उतर आमकां मागीर आमी तें घेतलें. म्हळ्यार सायबिणीच्या जल्माचें फेस्त आमी दोंगराचे सायबिणीक लायलें. सायबिणीक 1000 नांवां पळया. आचार्य देवे सायबिणी विशीं उलयतना सांगलें आसा तें सप्टेंबर सायबिणीच्या जल्माची परब म्हणचे सुवातेर आमी ताका मोती सायबिणीचें फेस्त म्हणलें. फादर, हें फेस्त सादारण खंयच्या इस्वेंत सुरवात आनी कशें जालें तुमी एक रफली एक सांगलें त्या विशयांत एक सडीत विवर आमच्या भिक्षकांक. म्हळ्यार फेस्ताची सायबिणीच्या जल्माची सुरवात गोंयांत जावंक ना. तें संवसारभर सुरवात जाला. आतां खंयच्या वर्सा सायबिणीच्या जल्माची परब करूंक सुरू केली हांवूय आतां ह्या वेळार सांगूंक नेना. पूण गोंयांत ताची सुरवात अशी जाली 1542 वर्सां फ्रांसीस सावेर हो पयलो जेजुईत हो गोंयांत आयलो. ताचे बरोबर दुसरे जेजुईत आयले. थंयसर गास्पार बार्जेवूस म्हणलो डच देशाचो एकलो जेजुईत गोंयांत आयलो. फ्रांसीस सावेर अशेंच थोड्या त्याच काळान तो आयलो. आनी तो एक बरो खूब हुशार मनीस, खूब हुशार. आनी सांप्राज सावेरान ताचे विशीं आयकल्लें आनी सांप्राज सावेरान ताची परिक्षा केली. तो एक बरो प्रसंगदार, संगीतकार. आनी ताणें ही फुलां उडोवची पद्दत आसा पळय आमी म्हणटा ती सुरवात केल्ली ताणें. कशी तुमी प्रस्तावन म्हणटाना म्हणलें आमकां मोती सायबिणीचें फेस्त म्हणटच कितें तरी एक प्रकारची मोगणां जिवी जातात. सगळी पृथ्वी 5वी 4 आसता वय. पळया मोती फेस्त आनी चवथ ह्यो लागीं लागीं येतात. केन्ना केन्ना पयलीं चवथ येता मागीर मोती फेस्त येता. केन्ना पयलें मोती फेस्त येता मागीर चवथ येता. आतां गोंयचो लोक क्रिस्तांव जालो. पयलो क्रिस्तांव जाल्लो लोक मुसलमान. ताचे उपरांत हिंदू लोक. धर्म बदल्लो. एक जेन्ना हे लोक एका धर्मांतल्यान आनी एका धर्माक वता ते तितलें सोंपें ना न्ही. चाली रिती थोड्यो आसात आदल्यो त्यो पाळूंक जाय वा पाळूंक नाका अश्यो आसात. हिंदू लोक चवथीक गणेशाची पुजा करता. गणेशाची मुर्ती हाडटा ती बसाय पुजा करता आनी ताका तांणी फुलां घालूंक आसात. हाणें पळयलें आतां आमी ताका इनकल्चुरेशन म्हणटा. आतां त्या वेळार पळया फादर बार्जेवसान बरें चिंतलें हो लोक आदीं गणपतीक फुलां व्हरतालो भुरगीं. आतां आमी अशें करया, आतां सायबिणीक फुलां हाडा म्हणया.
आनी फुलां. आतां त्या गणपतीक फुलां बाल मनशांनी दवरूंक जायना. सकट गणपतीचें कितें करूंक आसा पळय तें दादल्या मनशांनी आनी चेड्या भुरग्यांनी करचें पडटा. बाल मनशां सकट हाडून दितीत पूण तें करचें आसा पळय तें दादल्या मनशांनी. अशें जाल्ल्यान ताणें फुलां हाडूंक लायलीं. मागीर ह्या चल्यांक ताणें म्हणलें बरें न्हेसोवन घालूंक जाय, धवी न्हेसोवन, आनी लायनीचेर येवंक जाय आनी येवन सायबिणीक फुलां तुमी दवरूंक जाय. अशी ती परंपरा फुलां हाडची जाली. म्हळ्यार आदीं गणपतीक वतालीं ती फुलां, आतां सायबीण मेळक. ती परंपरा लोकांक बरें दिसलें. हो आतां आमी आमचे आदल्यात आमी अशें करता. मागीर ती चाल वाडत गेली. ती मागीर उडोवची सुरवात केन्ना जाली ती हांव जाणा, पूण फुलां भेटोवची सुरवात ती गोंयांत जाली. आनी आज आतां गोंयांत थोड्या कडेन फुलां उडयतात पूण चडशे आतां उडयनात. आतां हर एकल्यांनी फुलां हाडची, भुरग्यांनीच न्हय व्हडांनीच एक फूल हाडचें, लायनीचेर येतात आनी सायबिणी कडेन दवर. तें म्हाका दिसता चड अर्थाभरीत कित्याक म्हणटा हांव, फुलां जेन्ना आमी देवाक हाडटा एक मानाच्या मनशाक दितना, तें फूल आमी कशें उडयना न्ही, तें मानान दिता. अर्पणचें. हय, फूल अर्पणचें आसता. आनी तें एक जालें. दुसरें पळया, ती तें फुलां उडयलीं, तें मागीर तें झाडून काडचें कोणें? आतां काडचें कोणें? मनीस काय मेळटात आतां. पांय निसरतात ताजेर आनी कितें कितें. ताचे पेक्षा हें एक जायते गरजेन आतां अशी सुरवात जाल्ली आसा. फुलां उडोवंक ना पूण हाडून सायबिणीक भेटोवचें. आनी फकत भुरग्यांनी म्हणून ना, सकटांनी. आनी 9 दीस नोवेन आसा, हें सकट गोंयांत आजुनूय चलता. म्हणून ह्या फेस्ताची म्हळ्यार मोती सायबीण म्हणल्यार नांवान फेस्ताची सुरवात थंय जाली. आनी आमकां क्रिस्तांवपण आयिल्लें थंय थावन गोंयांत थावनूच न्ही. आमचो क्रिस्तांव लोक आयिल्लो गोंयांत थावनूच न्ही. तांणी ती परंपरा गोंयांत हाडली आनी हांगा ती आतां चालू आसा. फादर, आतां आमच्या ह्या मोती फेस्ताचें एक कूस तुमी अनावरण केली. अन्य एका कुशीन हांवें सांगचें जाल्यार मोती फेस्ताक आमी नवें जेवचें ती एक दस्तूर आसा आमची. म्हळ्यार त्या दीस नवें हाडटात आनी बेजार करतात, घरा व्हरून तें नवें जेवतात. हाका कारण कितें? हाचें मूळ खंय तो? हाचें मूळ परत्यान आमी गोंया कडेन वचूंक जाय आनी चवथीचे परबे कडेन वचूंक जाय. चवथ पळय आतां हिंदू लोकांची भाद्रपदा म्हयन्याच्या चवथ्या दिसा, चतुर्थी म्हळ्यार चवथ ती येता. चवथ 1.5 दिसांची आसता, 3 दिसांची आसता, 5 दिसांची आसता, 7 दिसांची आसता, 9 दिसांची, अशें आसता तांची. आतां पयल्या दिसा गणपतीची मुर्ती हाडून ते बसयतात. आतां कोणागेर 1.5 दिसाचो गणपती आसा पळय, तांगेर ते कितें करतात, पयल्या दिसा गणपती बसयलो, दुसऱ्या दिसा नवें जेवतात. ओके. कोणागेर 3 दीस आसा, 5 दीस आसा, खंयच्याय एक दिसा ते म्हळ्यार तांकां गणेश उत्सव आनी नवें एक भाग, परबेचोच भाग तो तांकां नवें जेवचें. ते हांगा वेतात, शेतांत वेतात, ते वचून थोडे कणश्यो हाडटात, ताजी पुजा करतात, गणपती फुडें दवरतात आनी मागीर हें जाता. नवें जेवचें म्हण आसा. आतां ती रिवाज कोंकणी लोकांनी घेतली, पूण गोंयांत मोती फेस्ता दिसा कोण नवें जेविना. हाजी कितें ते म्हणटात पिकाची परब म्हणटात ते एक वेगळ्याच दिसा जाता. ती 16th पयली सुरू जाता राया, ऑगस्टाचे 6 तारखेर जाता. बार्देसांत आनी खंयचे अशें दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या तारखेर तें जाता. थंय क्रिस्तांव लोकांक मोती फेस्त वेगळें आनी पिकाची परब वेगळें. पूण पिकाचे परबेक तितलें म्हत्व ना, कित्याक ते गांवचो लोक मात्र करता. गोंयांत आतां गांवचो लोक म्हणल्यार समजून तुमगेलें कठीण जायत. गांवांत रावचो लोक गांवचो लोक जायना. तांकां ते गांवकार म्हणलें उतर वापरता. गांवकार म्हळ्यार ते मूळ, दुसरे मागीर येवन रावले. तें फेस्त
पिकाची परब कोण करता ते गांवकार म्हणले आसात, ती थोडी कुटुंबां असतात, ते सर्ते प्रमाणे करतात. ह्या वर्सा तुमी केले, येवच्या वर्सा हांवें केले, आनेक वर्सा आनेक टन केले, तांचे मदें ते वांटून वता. तातूंत हर एक आनी तातूंत कितें इगर्जेक ताका व्हडलें कांय म्हत्व ना. ते ओके एक ट्रेडिशनल वय विकाराक व्हरतात, ते विकार वचून शेतांत थंय मागणें म्हणटा आनी मागीर ते लोवता ते हाडटात. मागीर ते एक चडशे सांस्कृतीक कार्यावळ कशें जाता. इगर्जेंत हाडणं, नवे बेजार करचें, लोकांनी व्हरचें, नवें जेवचें अशें ना. ओके. अशें ना. ते त्या गांव कोण ते फेस्त ते उत्सव करता पळय तांचे पुरतेंच आसा. ते सगळ्या एका फिरगतीचो भाग तो जायना. पूण हांगा आमचो लोक येतच तांकां अशें खंय तरी दिसलें जायत मोती फेस्त आनी आमी हे पिकाचें परब दोन कित्याक वेगळें कित्याक करुया. आमी पयलें कितें करताले गोंयांत आसतना, आमी चवथे वेळारच नवें जेवताले. आतां चवथीचो जागो मोती फेस्तान घेतला न्हय, देखून आमी नवें मोती फेस्ताक हें एकच कोणें तरी आमच्या मालगारान थारायलें वा कोणें तरी एका पाद्रीन थारायलें आसतलें. आतां उलयतालो तेन्ना फुडें येता ते म्हणटात मोती फेस्ताची सुरवात फादर जोकीम बेरांदान केल्यो. ना, फादर जोकीम बेरांदान करूंक साध्य ना, कित्याक तो गोंयचोच पाद्री. गोंयांत कशें जातालें तें तो जाणा आसलो न्ही. म्हणटच ताणेंच अशें हें मोती फेस्त आनी पिकाची परब सांगाता घालून नवें जेवचें सुरू केलें वा आमच्या कोणें मालगाड्यांनी केलें, आमचे कडेन कांय पुरावे नात. पूण परिस्थिती, वस्तू परिस्थिती म्हळ्यार रियालिटी अशी, गोंयांत मोती फेस्ताक कोण नवें जेविना. आनी दुसरे कडेन ना. तें आतां कोंकणी उलोवचो लोक सिंधुदुर्ग आसा, कितल्या कडेन पावला. मोती फेस्त करतात, फुलां हाडटात, नवें आसा, तें सगळें आसा, पूण नवें जेवचें ना. ती रिवाज हांगा गोंयांत हांवन हाडन हांगा ताचें एक संगम म्हणटा एक जालें, भोव बरी गजाल. पूण कोणें पळय ती केली पळय हांगा, खरेंच त्या मनशाची आमी ही कितें आमी गोंयांत तोखणाय म्हणटा, वाखाणी करूंक जाय. आदली आमची परंपरा आतां आमी एका नव्या रितीन करता. ते थंय गणपतीच्या मानाक नवें जेवतात, आमी सायबीण मांयच्या मानाक नवें जेवया. आतां नवें जेवया म्हणल्यार एक कडेन हांगा एक तर ना, चडशे आतां ह्या मंगळूर शारा बोंवार ह्या वाठारांत गेला ते दुदांत त्यो कणश्यो बेंजार केल्ल्यो हाडन तांचे थोडे सोलून घालून पियेतात. आनी ह्या वाटेन उडपी सकयल त्या वाठारांत सकट ते वरणान जेवणान घालतात. कशेंच जावं, पूण तें नवें जेवचें वा पियोवचें कितें म्हणा तुमी. ती परंपरा नवें जेवची, मोती सायबीणचें फेस्त आनी नवें जेवची परंपरा ती हांगा वाडली. आनी हांगाचो लोक आतां खंय खंय पावलो पळया. मूळ तो गोंयचो, पूण मागीर हांगा तावन तो टिपूच्या बंदडेक लागून आनी हेर कारणाक लागून घाटामाथ्यार पावलो आनी आतां संवसारभर पसरला. तांकां आतां आमी कॅनरा मुळाचे लोक म्हणटा. ते खंय गेले, तांणी हीच परंपरा दवरली. मोती फेस्ता दिसा नवें जेवचें म्हळ्यार कोणें धाड दितात. आतां मुंबय कितलो लोक आसा आमचो, नवें हांगात हाडून वेता. म्हजी भयण आसा ती वाकोला, ती धाड दिता बसाचेर वेता आनी ते करतात आनी ते नवें जेवतात. मिसातच पयशे फारीक करचे थंय टिकेट आसा, पूण नवें जेवतात. आनी ताका फकत कॅनरा मुळाचो लोक मात्र न्हय, हेर लोकूय जॉयन जाता, तांकांय तें बरें लागता. अरे बरें जेवण आतां आसा आनी सकट बऱ्या तरान जाता. सांस्कृतीक कार्यावळ आसता मुंबयांनी. जेवणा पयलें मीस जाता, फुलांनी उडोवन तें मीस जालें. ताचे उपरांत हॉलांत तुवें येवचें, थंय सांस्कृतीक कार्यावळ जाता आनी मागीर जेवण सट्टा. अशें तें मोती फेस्त एक कुटुंबाचें फेस्त जालां. आनी हें म्हाका सांगूंक जाय, चवथेक हिंदू लोक खंय आसल्यारय ते आपल्या मूळ घरा येताले. कित्याक तें तांची कुटुंबाची परब. ती फकत ती धार्मीक मात्र न्हय, ती एक सांस्कृतीक सामाजीक हें.
खंय आसलो रे येता त्या वेळा बसांक पळय तुमी कितें तिकेट मेळना, जागो मेळना, खंय खंय तान लोक आपल्या मूळ घरा येता. तशेंच मोती फेस्त कुटुंबाचें परब देखून पळय काजार जाली नवी व्हंकल आपल्या बापायच्या घरा वताली, आवयच्या घरा वताली आदी मोती फेस्ताक. सो तेच रिवाज वय पयले तावन ते पाळना आयिल्ले पाळणायले रिवाज हांगा ती चड बळ जाली आनी गोंयांत ती गेली. गोंयांत मोती फेस्ताक हे आमचें भाजयेचें जेवण तशें कांय ना. त्याच विशयात म्हाका तुमकां आतां विचारूंक आसा. तशें कांय ना तांचें आतां. सडावत सावन आतां जेवण म्हणटालां नॉवेज जेवतना आमी सडावत आमच्या ह्या परिसरांत वय. मंगळूर परिसरांत आमी वेजिटेरियन जेवण आमी प्रिफर करता. 100% म्हणल्यार बरी वेजिटेरियन जेवण आसता, रांदोळेचें जेवण. आनी तांतूय पयले म्हालगड्याच्या काळार तावन पुरा तांतू आयटम आसताले 5 बगेचे, 7 बगेचे, 14 बगेचे अशें म्हण आसतले. ना 14 जायना, 15 बगेचे. सो तशें जेवणाची एक वेवस्था आसतली. पूण फाग गोंयांत पयले तावन थंयसर वेजिटेरियन जेवण आसलें की पयलीं तान म्हूण सांगल्यार पळया हिंदू लोक विविध जाती खाती मदीं आसल्यान तो मासली खाता आनी मांस खातालो लोक आसलो. पूण फेस्ता परबांक ते हें वापरना, ते तांकां रांदेचें जेवण जावंक जाय. आनी चवथीक तरी तांचे चवथ अशी न्ही 1.5 दीस, 3 दीस, 5 दीस, 7 दीस न्हू जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव लोकांचे कितें रांदे आनी करतना अशें 3 कोण एक रांदे करिना, 3 कर नाल्यार 5 कर, 7 कर, 9 कर अशें एडाप्टेशन जालें. आनी रांदेचें जेवण थंय आमचे म्हालगडे गोंयांत रांदेचें जेवण जेवतले जाल्यान हांगा ती परंपरा ती तांणी सांबाळ्ळी. पूण तुमी जाणात उडपी परस सकयल गेल्यार हांव थंयच तुमकां विचारूंक आसलो. उत्तराच्या भागाक आमी गेले जाल्यार उत्तर गेले जाल्यार थंय इवन मोती फेस्ताच्या त्या संदर्भार हर एकल्याच्या घरांत मासली करतात. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटा? आतां परते आमी पळय मासली कित्याक करता म्हणल्यार त्या वाठाराच्या लोकांचे खाण मासली तांच्या जिविताचो भाग. मांस न्हय, मांस ना. मांस खंय अप्रूव फेस्ता परबांक असलें, पूण मासली तांचे सदांचे जिविताचो भाग जाल्ल्यान तांणी तें एक आपणायलें आमचेच हें आमचें खाण म्हणून. आनी हांगा अनेक कारणाक लागून केलें. हांव म्हणटा दोनी बरें आसा. सायबिणीच्या फेस्ताक अमकेंच कितें खावंक जाय आनी अमकें खावनूच म्हण आसा तशें कांय ना. पूण एक आमची परंपरा आसा, बरी रिवाज आसा, आमी पाळटा, ती भोव बरी गजाल. हांगाचो लोक मासली त्या दिसा मासली वापरना. पूण आतां तुमकां सांगता मासली खायनात, कोप मारचें मात सोडिनात. मोती फेस्ताक दादले मनीस आमी मंगळूरकार म्हणटले थंय एक वाटेन नवे दुदान घालपी येतात आनी थंयच हांवें पळयलें तुमकां सांगचें थंय मागीर तांची विस्की आसाच आनी सांगतले दुकरां मांस आसा. पळया कळ्ळें नवे. पूण उडपी ह्या वाठारांत आनी सकयल्या भागांत कारवार, कुमटा, होनावर मासली आनी जिवी मासली मेळना जाल्यार सुकी मासलीची कडी करतात. तांतूं कांय हें ना. कित्याक म्हळ्यार संस्कृती म्हणली आसता पळया ती वेळा काळा प्रमाणे, जाग्या प्रमाणे, चिंतपा प्रमाणे बदलता. आनी बरो बदल आसा जाल्यार कित्याक आसचो न्हय. मूळ कितें तें कुटुंबाचें फेस्त. कुटुंबांनी सांगाता येवचें, त्या दिसा जेवचें. पळया त्या दिसा जेवण पयलें कशें आसलें पळया. गोंयांत लोक ह्या हाका चवथेक आनी तो प्लेट घेवन जेविना. ताका केळीची पानां ना पत्रावळ म्हणटा, पानां जोडून केल्ली एक प्लेट आसता तातूंत जेवता. आमचो लोक हांगा केळी पानां आमकां सोंपेपणी मेळटात देखून केळीच्या पानार त्या दिसा जेवता. भोव बरी गजाल. आतां फाल्यां तुमकां केळी पानां मेळना जाल्यार मागीर कशें जेवचें. पूण केळी पानांच जायचे आनी केळीच नात मागीर पानां कशी मेळची. मागीर तूं जर आतां त्यो पोवल्यो आसात न्ही माडी
माडयेच्यो माडयेचे ते पळोवले आतां ताज्यो प्लेटी केल्ल्यो मेळटात बऱ्यो आनी सारक्यो त्यो आमच्या सैमात बसता कित्याक मागीर त्यो उडयल्यो जाल्यार ते गोबर जाता प्लास्टिकेन हाडून जेवच्या प्रास तातूंत जेवंक जाता न्ही अशें एडाप्टेशन करूंक जाता आनी करचेंय पडटा कित्याक अरे आतां केळीच नात केळी पानां मेळनात मागीर केळी पानां सोदून खंय भोंवताय तूं आमकां आतां मेळटा म्हणून आमी केळी पानां जेवता ती एक बरी परंपरा हांव म्हणटा तशें पळोवंक गेल्यार आदीं आमच्या काजारांक माटो घालून आमी जेवचे केळी पानां नासले वय आज माटो घालिनात आज पद्दत बदलला आज आमच्यो प्लेटी आयल्यो असो बदल जाता तशें मोती फेस्ताचेय ह्या हातूं आचरण वेळा काळा प्रमाणे थोडो बदल जाता देखून मोती फेस्ताक मासली करूं नये तुमी मासली कशी खावची म्हूण तेन्ना हांव म्हणटा तर मागीर सोरो कित्याक जाय तुमकां तें तुमी हाडायलाय तुमी आनी मासली केली म्हणून तुमकां विचित्र दिसता जाल्यार ते दुकरा मास आनी सोरो पेतालांचें तांचें कितें वय फादर नीज गजल तुमी आज उक्ताडायल्ले निजायकी एक विपर्यास म्हणून आमी सांगियंत पूण जाल्यार व्हडना आतां ट्रेडिशनल फेस्त आपुरबायेचे आमचे मोती फेस्त म्हणटाना ह्या मोती फेस्ताक संबंदीत अनेक व्यक्तीचो उल्लेख आमकां तवळ तवळ आयकूंक मेळटा ते जावन आसात याजक ते मानादीक बाब मिरांदा जोकीम मिरांदा अर्कुळा गुरू म्हणून तांकां आमी आपयता हांवें ताच्या विशयांत सबार आयकलां आनी आमच्या गंगवळ्ळीन ती म्हज्या मुळावो गांव गंगवळ्ळी ती तांणी थंयसर सेवा दिला म्हणून हांवें आयकलां ह्या मोती फेस्ताक आनी फादर जोकीम मिरांदाक कसलो संबंद फादर आतां फादर जोकीम मिरांदा गोंयचो मनीस हांगा बिहार कित्याक मंगळूर देशीज नासली हो सगळो वाठार उत्तर कन्नडा दक्षिण कन्नडा हो सगळो हो वाठार गोंयचे आर्च देशी खाला आसलो पाद्री थंय येताले म्हूण तो आयलो ताणें गंगवळ्ळी फिरगेदीन सेवा दिली तो मागीर फरंगी पेठ तो पावलो ते फरंगी पेठ पळय फरंगी म्हळ्यार फिरंगी फॉरेनर उतर जालें जावं दी थंय तो आसलो आनी तो टिप्पूचो बारीक इश्ट आसलो पूण मागीर टिप्पून 1784 वर्सां सेंच्या बुधवारा म्हणटात पूण तारीख चुकीची मंगळूर देशाच्या डिरेक्टरीचे तारीख चुकीची आसा हांवें बिस्पाक बरोवन तांकां आतां पयर सांगलां ती जावंक जाय फेब्रुवारी 20 आनी 5 ओके बुधवार कित्याक सेंचो बुधवार जावं येता कित्याक लोकांक तारीख उडास उरना दीस आसता सेंचो बुधवार 1784 वर्सां फेब्रुवारांत सेंचो बुधवार येता फेब्रुवारीचे 20 आनी 5 तारखेर 20 आनी 4 न्ही तो मंगळार येता जावं धरून व्हेले त्या वेळार ताणें पाद्रींक सकट पाटी गोंया वच म्हणलें वो कितें आयकून आसता ताका ताणें तेल्लीचेरी थंय जैलाक धाडलो ताचे उपरांत तो पाटी हांगा आयलो वा ना तें हांव जाणा कित्याक तसलें कांय म्हाका वाचूंक मेळूं ना देखून ताणेंच मोती फेस्ताक सुरवात केली अशेंय म्हणूंक जायना घडये जायत ना जायत हांव जाणा पूण ते बंदरीक वरच्या पयलीं सयत आमचो लोक हांगा आसलो न्ही हांगा आसलो आनी ती परंपरा तेन्ना ताणें चालू केला आसतली कित्याक सायबिणीचे जल्माचें फेस्त करतातच मीस लातीन भाशेंत पूण फेस्त आसलें म्हणटच गोंयांतान आमचो लोक आयलो पळय तो एकच वेळार येवना दुसऱ्या वर्सांनी काळाचेर तो आयला मोती फेस्त हांगा चलतालें आनी ही जेवणाचो भाग आसा पळय हे नवे जेवचे तें कोणें आनी केन्ना ताका जोडलें तें हांव जाणा आनी हांवें वाचलेंय मेळना तें कोण म्हणटा ताणें केलें जाल्यार कितें तरी पुरावो आसूंक जाय न्ही आतां हांवें म्हणलें गास्पार बार्जेवसान फुलांची सुरवात केली म्हळ्यार आमचे कडेन पुरावे आसात जेजुतांच्या पत्रांनी बरयल्लो उल्लेख आसा आमकां सकट तो मेळटा पुरावे जाय कितें तरी ना पुरावे नासतना आमी कशें उलोवचें म्हूण ताणें हांव ना म्हणना ताणें करूंक ना अशेंय हांव म्हणना आनी ताणें केलें म्हूण अशें स्पश्ट धैर्यान सांगूंकय म्हज्यान जायना सो तशें जाल्यार ते एक दोन कितें म्हणटात एक फुलां हाडची रीत आनी एक नवे जेवणचे रीत आनी एक मूत सायबिणीचे फेस्ताचे ती एक कॉम्बिनेशन
हांगासर जाल्ले एक वर्त्या अर्थभरीत रितीर म्हूण आमी आमच्या परंपराच्या लेखान आनी आमच्या धार्मीक रितीर आमी म्हणयंत. पूण आतां आमी सबार ह्या विशयांत चर्चा चलयली ह्या विशयांत. पूण प्रस्तुत परिगणितेंत गोंयांत वंती फेस्ताचो संभ्रम कसो संभ्रमतात फादर? जशें हांवें सांगलां 9 दिसांचे नोवेन आसता. भुरगीं फुलां हाडटात, कांय कडेन भुरगीं फुलां उडयतात. पूण आतां चडावत फुलां उडोवचें उणें जालां आनी आतां व्हडाय फुलां हाडटात आनी नोवेन जातच सायबिणी कडेन तीं फुलां दवरतात. आतां अशें चलता नोवेनाचें. फेस्त दिसता फेस्त जाता दुसरें जालां अशें. पूण अशें नवें जेवचें आनी आशिल्लें कांय गोंयांत ना. ते नवें जेवचें तांचे पिकाची परब आसा पळय त्या दिसा तांचें नवें जाता. ते कितें फोव करतात आनी फोवांत तें नवें घालून कितें अशें वांटतात लोकांक अशें आसा. पूण हांगा ती फुलां उडोवची हांगाच्यान सुरवात जावना, थंय तावनूच आमच्या म्हालगड्यांनी हाडलें. नांवूय थंय तावन हाडलें, फुलां उडोवची पद्दती हाडली थंय तावन. आतां ते चले आसले चलयो केन्ना जाल्यो हांवूय जाणा, बट सट्टांनी गोंयांत जालें जायत. कित्याक गोंयांत तें आसा न्ही. वय पयलीं ते असले फकत चेडे तांणी मात्र. कित्याक सगळें तेन्ना मिसाक पळय कोणें मीस अजितार करूंक जाता चेड्यांनी मात्र. वय मू आदीं हांवें आदच्या आदीं सांगलें आसा इगर्जेच्या कपेल मारात कोणें वचूंक जाता दादल्या मनशांनी आनी चेड्यांनी मात्र. अशें आसतना थंय तशी सुरवात जाली. पूण मागीर चट्टांकी तातूंत एक स्थान मेळ्ळें, हांगाय तशें जालें. पूण नवें जेवचें हांगा ताका एकठांय हाडलें. तातूंत ह्या म्हळ्यार एक मोती फेस्त आनी फुलां तें गोंयांतान हाडलें. नवें जेवची पद्दत गोंयांतच आसली हिंदू लोकां मदें. चवथीक ती हांगा आतां मोती सायबिणीच्या फेस्ताचो भाग केलो. एक भोव बरी गजाल म्हणटा हांव. एक भारतीय आमची परंपरा कोंकणी लोकांची ती आतां आमची जाली. ही बरी गजाल. आनी तातूंत जर हें आमी भाजयेचें जेवण जेवता भोव बरी गजाल. कित्याक मांस आमी केन्नाय खाताव न्ही. एक दीस बरें भाजयेचें रांदलें जेवण जेवल्यार जिवाकी बरें. आनी आमची एक संस्कृती म्हणली एक आसा न्ही. आतां कोणें म्हणयत तर त्या दिसा आमी मांस खाल्यार कितें कांय जायना हांव जाणा. पूण मनशाक फकत पोट मात्र ना न्ही. पोटा खातीरच आमी जियेले जाल्यार आमची पोटां वाडत वतात. मागीर मनशाक काळीज आसा, बोगणां आसात, भावना आसात, संस्कृती आसा. ह्या संस्कृतीचो भाग आमच्या आदल्या धर्मांत आमी चवथेक भाजयेचें जेवण गोंयांत ताका शिवराक म्हणटात. शिवराक जेवतल्या आतां आमी सायबिणीच्या मानाक शिवराक जेवया. पूण ह्या मंगळूर शहरा भोंवरचो लोक फकत भाजयेचें जेवता भोव बरी गजाल. पूण उडपी सकयलो तो लोक मासलेचें जेवण तांणी हाडलां. मांस ना पूण सोरो ना मासलेचें जेवण हाडलां जाल्यार एक खंय तरी तो बदल जालो. जेवणाचो भाग जालो तांचो. कित्याक तरी तो बदल आयलो आनी आतां ती एक संस्कृती जाल्ली आसा. म्हणून तांकां जाय तशें. पूण थंय जाल्यार कोणें जाल्यार फाल्यां म्हणूंक जायना वय आमी मासली करिना म्हणूंक जायना. जाता म्हण हांगा मासली आसचें गरजेचें वा मासली नासलें गरजेचें वो विशय न्ही. एक संस्कृतीचो भाग आसा तो हांगा सांबाळ्ळा. एक बरी गजाल म्हणटा हांव. देव बरें करूं फादर. आतां आमी आमच्या एक संस्कृतीच्या भागाचें एक वर्तें फेस्त आचरण करचे विशयांत सबार विशयाचेर आमी एक भासाभास चलयली. आनी आतां एक निमाणें म्हजें एक सवाल तुमकां. येदोळ पर्यंत आमच्या म्हालगड्यांत जावन किशांगी चलन आयला. एक आमचें एक ट्रेडिशनल म्हणून आमी सांगता पारंपारीक रितीर चलोन आयला. पूण आनी मुखार आतां जनांक आमचे दीस वेता आमच्या जनांगाची परिस्थिती तुमकां गोत्त आसा. ह्या एक धांवणेंत आनी मुखार आमच्या वंती फेस्ताचे संभ्रम खंयच्या रितीर मुंदरून वचो साध्यता आसा? मुखार कितें जाय तें सांगूं नजो. पूण आतां पळय बदल. पयलो तो सप्टेंबराच्या 8 तारखेर जातालो. पूण आतां मोती सायबिणीचें फेस्त सायबिणीच्या जल्माचें फेस्त 8 तारखेर जाता संवसारभर. पूण मोती फेस्त जें म्हणटा पळय आमी ह्या
कर्नाटका मुळाचे आतां लोक ते आतां सक्कड कडेन 8 तारखेर जायना. आतां बेंगलोर वचा तुमी, मुंबय वचा, पुण्यांत वचा, 8 तारखे उपरांत खंयचो आयतार येता पळया त्या आयतारा जाता. तशें परगांवांनी कित्याक जाता? हरशीं लोकांक काम आसता, रजा घेवची पडटा. आयतार रजेचो दीस देखून आयतार जाता. म्हळ्यार एक बदल जाल्लोच आसा. मोती फेस्त 8 तारखेचें आसलें, 8 तारखेन येता त्या पयल्या आयतारा जाता. आतां 8 तारखे जर आयतार आयलें तर आयतारा जाता. ओके. चिंतया 8 तारीख शेनवार आयली म्हणया 9 तारीख आयतार जालो न्हय, त्या तारखे तें फेस्त जाता. असो एक बदल जाल्लो आसा. आतां चिंतुया खंय एक कडेन आतां आमकां एका गांवांत चडको परगांवांत थंय कणश्यो मेळनात. हांगा हांव थंय कणशी पावनात आनी मागीर कितें करचें? थंय मेळटा तें धान्य तांणी वापरूंक जाता न्ही. शेवटी ती नवें येवचें म्हळ्यार कितें? देवान दिल्लें नवें पीक देवाक अर्घां दिवन आमी जेवचें न्ही. पूण खंयची खंयची धान्य जाता, गोव जाता गी थंय, आनी कितें जाता तें पीक वापरूंक जाता. म्हळ्यार असो त्या त्या वाठारा प्रमाणे आनी वेळा काळा प्रमाणे बदल आमी आपणावंक जाय. कित्याक तातूंत काय धर्माची गजाल न्हय ती. ह्या फेस्तांत एक म्हूण सांगल्यार सायबिणीच्या जल्माची एक धार्मीक गजाल आमकां. हे नवें जेवचें एक संस्कृतीक सामाजीक गजाल. हांचो एक बरो संगम जाल्लो आसा, मिसळणी जाल्ली आसा. देखून तो मुखार आनी कितें बदल जायत. आतां हांगा पळया फेस्त जातच थोड्या कडेन कोबू वणटात. ते गोंयांत आनी तशें कांय ना. हांगा कोबू वणटात, थोड्या कडेन वोर्र वणटात इगर्जेच्या वाठारांत. अशें आसा. म्हळ्यार एक एक कडेन एक एक नवें नवें कितें जायत आसा. सांस्कृतीक गजाली बदलतात पूण धार्मीक गजाल तीच उरला. मीस आसाच. सायबिणीच्या मानाक मीस आसा. ताचे उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली आसात पळया, त्यो बदलतल्यो आनी मुखार आनी कशें जायत. पूण म्हाका दिसता हे फेस्त ह्या मुळाचो लोक हे सोडचो ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां तांच्या अस्मितायची एक खुणा जाल्ली आसा. हें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त म्हूण जाल्लें. कुटुंबाचे सक्कट सांदे जरी एकठांय येनात आतां, जायना, कित्याक पयस पयस पावल्ले आसात. पूण तांकां नवें धाडचें. म्हजो बापूय म्हाका धाडटालो. वत आसा ताणें धाडलें आसा. कान धरतालो आनी हांव ते मागीर तें पावतच तें उक्तें करून जेवणान घालून हांवच खातालो. हांव जाणा आसा. म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान कितलींशीं भोगणां आसात. सेंटिमेंट्स म्हणा. वय सेंटिमेंटां आसात. सेंटिमेंटां ते तुमी प्रस्तावना सांगला बरी. ते फकत धार्मीक न्हय, तातूंत आमची ही प्रकृती, ही भूंय, ताची मिसळणी येता. ह्या वेळार फुलां जातात देखून आमी फुलां हाडटा. सप्टेंबर म्हयन्यांत फुलां कितलींशीं जाता पळया. नवें पीक तयार जायत येता. सक्कटाचो एक बरो एक संगम जाल्लो आसा. आनी एक कुटुंबाचें फेस्त. कित्याक चवथ कुटुंबाचें फेस्त. मोती फेस्ती आमकां एक कुटुंबाचें फेस्त जालां. एक आज ते ह्या करावळी वाठाराच्या लोकांक मंगळूर म्हूण नांव सगळ्या आमच्या कोंकणी लोकां मदें ते एक अस्मितायेची कुरू, आपलेपणाची कुरू जाला. पूण म्हाका दिसना सोंपेपण हे फेस्ताचें रूप बदलतलें म्हणून. इल्लो थंय इल्लो सुपरफिशियल बदल म्हणटात पळया, तो जायत. ते काळात ते कितिल्ले जाताच तो जायत. तातूंत मुळावो दिश्टावो तो म्हाका दिसचो ना बदल जातलो म्हूण. कित्याक खंय तरी तांकां उडास येता. कित्याक हांवें जेन्ना फोटो धरता पळय केळीच्या पानार, थोडे जाणां म्हणटात होय आमची संस्कृती तुमी सांबाळून दवरला. म्हाका एकटे हिंदू चली आमचे कडेन काम करता कोंकणी हिंदू केंद्रांत, ती म्हणटा फादर दीस इज आमचें हिंदू ट्रेडिशन. काय बरी गजाल. हांवें तिका म्हणलें हिंदू ट्रेडिशन न्हय, इट इज इंडियन ट्रेडिशन म्हणलें. म्हणटच कांय गजाली उरतल्यो म्हाका दिसता, त्यो बदलच्यो ना. कित्याक अस्मितायेचें एक हें न्ही तें. आनी अस्मिताय सोंपेपणी मनीस सोडून दिवंक तयार ना. आपलेपण तें सोडून इल्लें ताका नवें कितें येत, नवीं रुपां येतीत. पूण जावं दी मुळावो ते मुळावें तें म्हळ्यार कितें हांगा सायबिणीच्या जल्माचें फेस्त आनी नवें जेवचें हें एकठांय हाडलां पळया. आनी कुटुंबाचें देखून आतां पळया
मुंबय आनी सकट एक घरांनी जायना मोती फेस्त. तांचे एसोसिएशन आसात, सकट सांगात येवन जेवण. तुवें मुंबय तशेंच एक एकल्याच्या घरांत मोती फेस्त जायना. इगर्जे वाठारांत तुवें नांवां दिजें कितें दिवंक आसा तें जावन तें जाता आनी लोक वेता ताका, लोक वेता. आनी थोड्या कडेन कोंकणी भाशेन बेन जाता. हरशीं मिसा इंग्लिशींत मोती फेस्तां कोंकणींतल्यान. खंय तरी कोंकणी उलोवपी फादराक आपोवन हाडन, ह्या कारावळी वाठाराचो हाडन, तें कोंकणींतल्यान जाता. म्हणटच फाल्यां कोंकणी मनीस मेळना जायत तेन्ना ते इंग्लीश भाशेन जायत घडये. मेळनासतना तांणी कितें करचें मागीर अशें जाता. आतां परगांवांत थंय आतां रोमांत आनी मोती फेस्त जाता जाणात तुमी. कित्याक हांगाचे पाद्री आसा शिकूंक गेल्ले ते सकट आनी माद्री आसात सकट सांगाता मेळून मोती फेस्ताचें आचरण जाता रोमांत सयत. तशें कॅनडा आनी अमेरिकेंत ती जाता. आतां कोंकणी उलोवपी पाद्री ना जाल्यार ते भायर इंग्लिशीन जायत थंय. पूण मेळ्ळो जाल्यार एक गांवचो कोण तरी ते व्हडलें फेस्त. हय अशें ती आज आमचें तें कितें म्हणून एक ट्रेडमार्क जाला. मोती फेस्त कर्नाटकाच्या मंगळूर म्हूण नांव कर्नाटकाच्या मुळाच्या कथोलिक लोकांचें ट्रेडमार्क जाला. इतलेंच न्ही, ब्रह्मा व्हरपळ्या ते आमचे थंय विंगड गेलो पंगड आसा पळय तांकां आदमी सिजमातीक म्हणटात. आतां आमी म्हणना, आतां ते आपणाक ऑर्थोडॉक्स म्हणटात. तांकां मोती फेस्त आसा, तांणी तें सोडूना. ऑर्थोडॉक्स जाले तांचे पाद्री थोडे आतां गांवचे आसात, चडशे केरळाचे आसात. पूण ते मोती फेस्त आसा आनी कोंकणींतल्यान आसा. ते तांणी सोडूना. म्हणटच हे म्हणटा न्ही, एक फेस्त एक कितें म्हण्या अपुरबायेचें मात्र न्ही, एक भोगणां तुजी जिवी जाता. चवथी म्हणल्यार गोंयांत कितले दिसा पयलेच हिंदू लोकांचे पळय जी उमेद तांची, घर नितळ करचें, ताका रंग काडचो, पेंट करचो, हें सगळें चलता. ते एका दिसाचें न्ही, ताका कितलीशी तयारी आसा. तशेंच ह्या मोती फेस्ताकय आमकांय तयारी पळय, फुलां हाडूंक जाय, तें करूंक जाय, हें करूंक जाय. भुरग्यां मदें कितली उमेद फुलां हाडूंक, आनी ती फुलां घेवन येताना आनी त्या भुरग्याच्या तोंडार पळय तो एक प्रकारची उमेद, ताची फुलां हाची फुलां पळोवची आनी आपणाची फुलां पळोवची. म्हणटच त्या ह्या हे फेस्त आमच्या धर्माचें मुखेल फेस्त न्ही, पास्काचें फेस्त मुखेल, पूण हे फेस्त एक लोकांमोगाळ फेस्त आनी एक कुटुंबाचें फेस्त जावन आमचें ट्रेडमार्क जाला. तातूंत दुबावच ना. देव बरें करूं फादर. मोती फेस्त आमचे कुटुंबाचें फेस्त, आमचें ट्रेडिशनल फेस्त आनी आमचें एक सांप्रदायीक दायज म्हूण सांगच्यांत तेंचें दुबाव ना. जाल्यार ह्या फेस्ताच्या विशयांत इतले विस्तार रितीराचे उगम कशें जाले, आमच्या परिसरांत कशें ते सर चालते रायले आनी कशें ते रिवाज्यो बदल्ल्यो आनी ते कशें ते एकवटीत जाल्यो ते रिवाज्यो, ह्या विशयांत तुमी भोव आपुरबायेन आमच्या विक्षका संगी तुमी वांटून घेतल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फादर. कित्याक हे वर्ती माहेत तुमी आज दिल्या देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकाच्या नावे आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ह्या फेस्ताचो संभ्रम आनी मुखारी निरंतरी सगळ्या आमच्या मुखल्या जनांगाकी वो कंटिन्यू जावन वचूं दी. आनी हें फेस्त माया मोगाचें आनी कुटुंबाचें, एकवटाचें आनी सांप्रदायिकाचें एक बोंदेर जावं दी, संप्रदायाचें एक बोंदेर जावं दी म्हणल्या आशयाकाल आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आमी आसा. देव बरें करूं फादर. थँक्यू सो मच. मोगाच्या विक्षकान, मोती फेस्ताची अस्मिताय कितें आनी मोती फेस्ताची विशेशता कितें, ताचें उगम कितें आनी येदोळ पर्यंत चलोवन आयिल्ली वाट कशें आनी मुखार कशें रावात, ह्या विशयांत भोव आपुरबायेन आमचे संगी सुडाळ उतरांनी भोव सोंप्या रितीर वर्ती एक माहेत दिल्या मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक आनी आमच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी परत आमी तांकां देव बरें करूं म्हणया. आनी हो आंकडो तुमकां बरो लागलो जाल्यार खंडीत ह्या आंकड्याक एक लायक दिया, हेरां संगी तुमी तो शेअर करा आनी आमचो आनी तुमचो बांद अशेंच आसूं दी. मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत हांव तुमकां सांगता देव बरें करूं.